टास्क फोर्स सरकार ने बनाई थी, उस टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आ गई हैं और टास्क फोर्स की उस रिकमेंडेशंस पे कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने में इन शेल कंपनीज को डिटेक्ट किया जाता है और इनके माध्यम से जो इनकम आती है उस इनकम के ऊपर कैसे टैक्स असेस किया जा सके उसकी कार्रवाई है। इसके साथ साथ जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ के संबंध में कानून बनाया गया था, वो बेनामी कंपनीज का कानून केवल संपत्ति पे नहीं लेकिन इस प्रकार की कंपनियों के जो पैसा और साधन होते हैं उसके ऊपर भी लागू होता है और बड़े पैमाने में उस दिशा में भी कार्रवाई सरकार कर रही है। शेल कंपन्यो उस्तुपाच्या मोदी सरकाराच्या मोहिमेखाला केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज खात्यान गोवा, दामाव आणि दिवाच्यो वट्ट 1761 म्हळ्यार 30% कंपन्यांची मान्यताय रद्द केल्या। चडश्यो गोंयच्योच। बॅलन्स शीट आणि वर्सुकी रिटर्न दाखोवंक नाशिल्ल्यान ही एक्शन घेतल्या। ह्या कंपन्यांचे डिटेल्स इन्कम टॅक्स खातें आणि बँकांक धाडून तांचे वेव्हार बंद करूंक लायल्यात। ह्या उपरांत गोंय आणि दामाव दीव मेळून 4131 कंपन्यो उरल्यात। तातले 500 कंपन्यांचे डिस्प्यूट चल्ला। ज्या कंपन्यांची मान्यताय रद्द जाल्या तांकां परत रजिस्टर जावंक सोंपें ना। कंपनी परत रजिस्टर करूंक नॅशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्युनला कडेन अर्ज करचो पडटलो। अर्जाचेर सुनावणी घेवन ट्रिब्युनल कंपनी रजिस्टर करची काय ना तें थारायतले। 1 वर्स रिटर्न आनी बॅलन्स शीट फायल करूंक नाशिल्ल्यो कंपन्यो आसात। फुडल्या वर्सा तांणी रिटर्न फायल केल्ले नासल्यार तांचेरूय एक्शन। कंपनी चलना जाल्यार कांयच धंदो जावंक ना म्हूण दाखयतकीच एक्शन टाळूं येता। खातीं सीज जावची न्ही म्हूण स्वता कंपनी बंद करपाक अर्ज करूंक मेळटा। कंपनी परत रजिस्टर करपाक म्हूण अजून मेरेन तरी नॅशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्युनला कडेन एकूय अर्ज आयिल्लो ना। फुडल्या वर्साय कंपन्यांनी रिटर्न फायल केलें ना जाल्यार फुडल्या वर्साय कांय कंपन्यांक टाळें। 2 वर्सां मायज जे कंपन्यांनी बॅलन्स शीट आनी वर्सुकी टॅक्स रिटर्न भरूंक ना त्यो गोवा, दामाव आनी दिवाच्यो 30% म्हळ्यार 1761 शेल कंपन्यो कंपनी रजिस्ट्रारान बंद केल्यात। गोंयच्या कंपन्यांचे स्टॅटिस्टिक्स पळयात। गोवा, दामाव आनी दिवांत आशिल्ल्यो 5892 कंपन्यो। मोजक्योच कंपन्यो दामाव आनी दिवांत, चडश्यो कंपन्यो गोंयांत। एक्शन घेवचे पयलीं कंपन्यांक केंद्र सरकारान धाडिल्ल्यो नोटीशी। 2358 कंपन्यांनी 2 वर्सां परस मायज काळ रिटर्न भरूंक ना। तातूंतल्या 553 कंपन्यांचो डिस्प्यूट चल्ला, तांचेर सध्या एक्शन ना। नोटीशी काडल्या उपरांत 44 कंपन्यांनी रिटर्न आनी डॉक्युमेंट फायल केले। 2 कंपन्यांनी कांयच बिझनस जावंक ना म्हूण दाखोवन मान्यताय साल्वार केली। उरिल्ल्या 1761 कंपन्यांची मान्यताय कंपनी रजिस्ट्रारान काडली। ह्या कंपन्यांचो डाटा आयकर खातें बँकांक धाडून तांची खातीं सीज केल्यात। गोवा, दामाव आनी दिवांत आतां 4131 कंपन्यो उरल्यात। कितलो तेंपूच जालो गोंयांत ह्यो शेकड्यांनी शेल कंपन्यो बिंदास्त चलताल्यो। मोदी सरकारान काळ्या पयशाक चाळण लायल्या उपरांत एक प्रकार एक्सपोज जावंक लागल्यात। गोंयांतूय सुमार 1800 शेल कंपन्यो, आनीकूय कितल्योश्योच मेरेर आसात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार।